रोशन आम्ही आज उलगाव गावा भितर येयले कारवारचे उलगाव गाव आणि आम्ही आमच्या घरा येईल त्यांनी पळयला रे आमगे लावो पळय 5 वर्सां आसतना आमी दोघे आमकां वायट जाल्ले आसतात आणि आज आमकां पळोवन घेवन आमी येईल तेन्ना पळयला रे आनी कितें तरी हिंग जावं जाय म्हणून आमी पावले आणि आमकां आरती म्हणून आमगेलो आसा एक यूथ काँग्रेस हेतू भितर आसता तेमी तेन्ना आमची हांड घेवन हिंगा सांगला तेन्ना आमकां पळोवन घेवन आमकां बेजार दिसूं लागला की मुखार हे भुरग्याक फ्युचर आनी कितें तरी करूं जाय म्हणून आमी सगळ्या आमगे लोकांक आमी कारवार कंट्रोल सगळ्या लोकांक हांव सांगता की आमच्या फ्युचरासाठी कितें तरी लोकांनी विचार करूं जाय आणि मुखार आमी कितें तरी मुखार जाऊ आणि आमगे भितर कितें आशिल्लो आमगे सगळ्याक मेळूं जावपा म्हणून हांव हें करता आणि आमगे कोण तरी दानी कोणी उरल्यार मागीर कोण सपोर्ट करता डॉनेटर कोण उरला हेंकां मातशें सपोर्ट करा आमगे स्कुलाक वचूं कितें करून हेंकां मातशें सपोर्ट करा आणि कितले वर्सान तेंगेले मामी बी आसता तेमी मातशें पळोवं लागला हेंकां 5 वर्सांनी मीट कर हेमी तेंगेले मामी खूब वर्सान तेमकां पळोवं लागला आणि मुखार देव आमकां आनी ताकद दिवन मुखार पळोवंक हांव इतली इच्छा करता आणि तुमी कितें आई सांगची म्हाका सांगा हेंगेले बद्दल सांगा तुमी कितें तेमगेल आवय बापूय ना 5 वर्सां जाले तेमी ल्हान आसतना एकटो चवथी आशिल्ली एकटो 5वी आशिल्लो मागीर आमी तेमकां पळोवंक जावन हॉस्टेला व्हरून घाली तेमकां आतां कोरोना हेतूंत तेमकां तें हॉस्टेल बी बंद जालें मागीर हांगाच रावले ते आमच्या घरा आमी तेमकां पळयती आसा